चवथीचें वातावरण अजूनय आसा. कांय कडेन 21 दिसांचो बाप्पा मुक्कामाक आसा. पूण काल म्हटल्यार शुक्रारा अनंत चतुर्थी कडेन आदी लोकांनी कांय गणपतींचें विसर्जन केलें. पेडणेचो लोकमान्य, पोरसकडेचो, बाळेचो गणेश आनी दिवचलच्या गणेश मुर्तीचोय तातूंत आस्पाव आसा. कोरोनान लोकांक पिडलेले, पूण अशा वेळार सण परबो बेजारिल्ल्या मनाक थाकाय मेळोवन दिता. अंदू गणपती बाप्पान गोंयकारां मदीं चैतन्य हाडलें. गणपती म्हऱ्यांतले देखावे पळोवप्यांक धादोशी करताले. 10 दिसांच्या गणपतींचें कांय कडेन विसर्जन जालें. पेडणेच्या लोकमान्य गणेशोत्सव मंडळान विसर्जन गाजोवन सोडलें. खास करून बायलांच्या धोल पंगडान मजा हाडली. गणपती विसर्जनाक व्हरपाक कोल्हापूरच्यान खास रथ हाडलेलो. धोल ताशांच्या तालार बाप्पाचें विसर्जन जालें. आणि लोकमान्य गणेशोत्सव विश्वस्त मंडळ गेली 26 वर्ष विविध असे सदस्य एकत्र झाले आणि त्यांचा फक्त एकच हेतू होता गणेश स्थापन करण्याचा. म्हणजे सर्व लोक जमले होते. लोकांच्या हितासाठी विविध असे कार्यक्रम करणे, गणेश पूजन करणे आणि हा जमलेला निधी जो असतो तो लोकांसाठी, लोकांच्या चांगल्या कार्यासाठी संपन्न करावा असा हा हेतू होता. बेतूलच्या भौशीक गणपती विसर्जना वेळार गणेश भक्तांनी नाचत वाजयत घोस्त काढलो. पळया बेतलातले देखावे. आणि हे पोरसकडे पेडणे वरचे आंबेरे वाठारांतले गणपतीचे विसर्जन. दिवचल बाजारांतल्या गणपती मंडळान अंदू वेगळेपण दाखयलें. ते म्हटल्यार मंडळाचे पदाधिकारी 10 दीस पुण्याच्या पेशव्यांचे भेस घालून वावुरले. 10व्या दिसा ह्या गणपतीचें ढोल ताशांच्या गजरार वाजयत गाजयत विसर्जन जालें. पळयात दिवचलचे देखावे. गोवा 365 खातीर पेडणे पोरसकडेच्यान संदीप कामुलकार, बेतलांतल्यान रमेश नायक रावत आनी दिवचलच्यान महेश गोवेकार.